प्रितीच्या भावा आनी भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाची 5वी चीट 33 ते 39 पर्यंत. आनी आयज जेजू आमकां एक शिकवण दिता. कसली शिकवण? पोन्न्या करारार आनी नव्या कराराचे मदीं कितें डिफरन्स तें. म्हणजे नवो करार जो जेजून पयस केला आनी आतां आपल्या रोगता वरवीं तो नवो करार ताणें जोडला. ह्या दोनी करारां मदें कितें फरक आहा, कितें डिफरन्स आहा. आनी भाव भयणीनो, जेजू एक सोमार एक वोपार घालता आनी ते वोपार घालून आमकां ती सजमून दिता. तो म्हणटा, कोणूच पोरण्या वस्त्रांक कोपो मारूंक नव्या वस्त्रांचो कुडको पिंजून काडिना. तशेंच केल्यार नवें वस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरण्या वस्त्राक सोरींक जावचो ना. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो, हांव ल्हान आसतना केन्नाय म्हज्या पॅन्टाचो कितें कुडको काडलो जाल्यार म्हजी मांय काडटाली एक नव्या कपड्याची आनी थंयसर एक कपडो मारतालो, थंयसर एक कुडको लायतालो. पूण तो कुडको घालच्या पयलीं ती कितें करताली, तो नवो कपडो धुताली आनी तेन्ना तो कपडो मारताली. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो, कित्याक नवो कपडो हाडीत जाल्यार आनी पोन्न्या कपड्याक घालीत जाल्यार तो नवो कपडो ल्हान जाता, कित्याक तो श्रिंक जाता आनी तो पोन्न्या कपड्याक जो बुराक व्हडलो करता. तशेंच जो पोन्नो करार आहलो तो मोसेसान लोकांक दिल्लो इस्रायल प्रजेक, त्या पोन्न्या करारान कितें जातालें, देवान मोसेसाक एक करार दिल्लो आनी त्या करारा प्रमाणे ताका हें करूंक जायलें, तें करूंक जालें, हें करूंक नाका, तें करूंक नाका, सगळें बरोवन दिल्लें. आनी लोक फकत तेंच कितें बरयल्लें तें करताच. आनी तांची म्हणटा ती तांचो संबंद देवाशी घट नासलो, कित्याक तांची चोत्राय फकत आहली कितें करपाक ना, कितें करूंक जाय तेंच करूंक जायलें. आनी त्या पासत जेजू ह्या संवसारान येयलो, आमचे पासत खुर्सार मेलो, आपलें रगत व्हारयलें आनी तो पोन्नो करार ताणें पयस केलो आनी आतां एक नवो करार ताणें हाडला. आनी त्या नव्या करारा प्रमाणे कितें जाता, आमकां पोन्न्या करारा भाशेन जें बरयलां तें करपाची गरज ना. आमी भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर. ताणें आमकां ताच्या रोगता वरवीं ताणें आमकां नितोड केल्या, आमकां देवाचीं भुरगीं केल्यात. आनी जेन्ना आमी जेजून जें केलां खुर्सार आमचे पासत, आमच्या मोगा पासत, आमचे सरवण्णे पासत, आमी त्या जें केलां ताचेर आमी भावार्थ धरता. खरेंच आमी जेजूचेर भावार्थ, ताणें कितें सांगलां तें ताच्या उतरा प्रमाणे, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. खरेंच आमी तें उतर पाळटा. आतां आमी जें जेजूचेर उतराचेर जें भावार्थ दवरलां त्या उतरा प्रमाणे आतां आमचें जिवीत देवाचें जाता. आमकां खरेंच आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी देवाक आनी जेजूक दाखयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां सगलें देवाचें बरें फावो जाता. आमी बरें केलें म्हणून आमकां बरें जायना. आमी आमचो विस्वास, आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरला म्हणून. कित्याक जेजू जावन आसा देव. तो मनीस जावन आमच्या संवसारान येयलो, आमचे पासत मेलो, कित्याक आमच्या मोगा पासत. आनी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरता तेन्नाच की आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आमी बरें केलें, चड मागणें केलें म्हणून आमी देवाचीं भुरगीं जायना. पूण जेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ दवरता, देवाचो मोग आमचे भितर आसता, पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी जियेता, तेन्ना आमी तो मोग जो जेजूचो मेवला, देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक आमच्या पेल्याक दिवंक पावता. आनी आयज खेरीत भाशेन जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आमचें मन जावंक जाय आनी आमची चोत्राय जावंक जाय जेजूच्या उतराचेर, जें जेजून आमचे पासत केलां, जेजून आमकां खुर्सार सगलें घडोवन हाडलां. आनी जेन्ना जेजू मरच्या आदीं मरोंक पावल्लो तेन्ना ताणें खुर्सार आपल्या बापाक म्हणलें, सगलें सोंपारलें. तीं उतरां जेजूचीं मरच्या आदीं. आनी कितें सोंपारलें, सगलें जें बरें देवाचें आमकां फावो जावंक जाय आसलें तें जेजून आमकां घडोवन हाडलें. पूण केन्ना तें आमच्या जिवितान येता,
जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताच्या उतराचेर बावर दवरता, खरेंच जें ताणें आमचे पासत स्कुरसार केलां तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन आमी पोन्न्या कोरारा भाशेन त्या लोकां भाशेन आमी आमकां चलपाची गरज ना. आमी फकत आमची चोत्राय, आमचे दोळे फकत जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया, तें देवाचें उतर पाडुया आनी खरेंच सगळें देवाचें आमकां फावो करपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.